नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो 7 वर्सांनी सरकार वाडयत जमनीचे मिनिमम अधिसूचित रेट सुरवातीक सरसकट 20% वाढ उपरांत वर्साक 5% बिल्डरांकय मिनिमम रेट तरी मार्केट रेटीन 8 ते 10 पट तफावत उरताच। गोळावले वाघ हत्याकांडाक राना खातें सरकारच जबाबदार। 70तले शेतभाटकार धनगर फुर्योज आतां मेरेन कितले शेतकार दुधकारांक भरपाय दिल्या आंकडे दियात। राना खात्याक चॅलेंज। 70त खोताड्या गोवमळा शेतभाटांनी 2 गवे। शेतभाटकारांक धसको वाघ हत्याकांडाचो एके वटेन भंय गव्याचो दुसरे वटेन गव्याचे बरे वायट जाल्यार आंगार येत म्हूण राना खात्याचो। फुडल्या विधानसभेक बीजेपी मुखार 30 आमदारांचे टार्गेट। मुख्यमंत्री म्हणटा मार्चांतले वेंचणुकेत दोनूय झेडपी आमचेच। सदानंद शेट तानावडेन घेतली प्रदेशाध्यक्षाची सुत्रां। आनी 10 वर्सां दृश्टीत काम केल्ल्या लायफगार्डांक आस्पावन घेवपाचो विचार। मुख्यमंत्री म्हणटा फक्त मायनिंगाचेर पातयेव राव नाकात, पर्याय सोदात। म्हादयचेर कोणा फुडेंच शरणागती ना। 7 वर्सां उपरांत सरकार जमनीचे नवे मिनिमम रेट अधिसूचित करता। पयलीं सरसकट 20% वाडटले, उपरांत दर वर्सा 5% वाडोवपाचो विचार। तेच बरोबर बिल्डिंगां खातीरय सरकार बिल्डिंग फ्लॅटांक मिनिमम रेट अधिसूचित करपाचो आसा। कायदो मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयला। तरी जमनीच्या मार्केट रेटींत 8 ते 10 पट तफावत उरताच। स्टॅम्प पेपर ऑनलायन दिवपाची वेवस्था सुरू करपाचोय प्लान आसा। सरकार जमनीक सापूच उणे रेटीन कॉम्पेन्सेशन दिता म्हूण लोक प्रकल्पांक जमीन दिवंक सोदिना। तशेंच जमनीचे प्रायवेट डील करतना स्टॅम्प ड्युटीचेरूय सरकाराचे तिजोरेक फटको। 7 वर्सां उपरांत सरकार जमनीचे रेट हालोवपाचो परत विचार करता। ह्या आदी 2013त सरकारान जमनीचे मिनिमम रेट वाडयल्ले। त्या उपरांत 7 वर्सां जालीं तश्शे आसात। आतां 20% वाडीव दर अधिसूचित करपाचें थारलां। हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला आनी शी इज ऑल्सो व्हेरी कन्सिडरेट। आमी सांगलां की 20% तो बेस रेटाच्या पयलीं ह्या वर्साक वाडोवपाचो म्हणजे नॉर्मली आनी एवरी इयर मागीर ऑटोमॅटिकली 5% वाडोवपाक चड जावपाक ते मागीर डिसिजन घेवं। पूण एटलिस्ट ते बंद जावचें ना। CAG ऑडिट क्वारी करचें ना। हांव PAC आसतना म्हाका अजूनय खबर आहा CAG पोतून PACन क्वारी काडटाले की हें कित्याक वाडोवं नासलें। एवरी इयर आसतलें भानगडी। सो तें आनी जावपाचें म्हणजे एक नोटिफाय करूंक सोदतले ह्या वर्साक 20% आनी मागीर फुडल्या वर्साक एवरी इयर 5% वाडटलें। सरकारान बिल्डिंगाचे मिनिमम दर अधिसूचित करपाचें थारायलां। घरां आनी फ्लॅटांक आतां सरकाराचो मिनिमम रेट आसतलो। ताचे सकयल्या दरान रजिस्ट्रेशन करपाक मेळचें ना। स्टॅम्प ड्युटीची वसुली वाडोवंक हो एक उपाय। आनी बिल्डिंगाचे रेट इन्क्लूड करूंक सोदता। ते कशें कितें? ते बेस्ड ऑन बेजीक बिल्डींग रेट्स करूंक सोदता। सो ते चालू करतले कित्याक लोकांक त्रास जावपाक जायना। नाजाल्यार कलेक्टराक वयता फायल हेका वयता। सो सगळो मेकॅनिजम आमी करपाचो प्रयत्न करता। बाय द एंड ऑफ दीस मंथ जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जेन्ना फ्लॅट आतां कोण सेकंड सेल वयता ताका घर जें आसता ताका व्हॅल्यू आसपाक जाय। घराचो व्हॅल्यू आनी लँडाचो व्हॅल्यू। सो घराचो व्हॅल्यू आनी लँडाचो व्हॅल्यू करून ते स्टॅम्प पेपर ड्युटी फारीक करपाक जाय। सो पयलीं कितें जातालें ते कॅल्क्युलेशनाक त्रास जाताले, लोकांक त्रास जाताले आनी कितें जातालें। सो आतां आमी रेट फीड करता एनडीचेर डायरेक्ट आनी एज पर द बिल्डींग एरिया ती फीड जातली आनी एज पर द लोकेशन एज पर द स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेशन करून ताका ते रेट आमी बसून ते करतले। म्हणजे बिल्डींग रेटूय येयली, जाग्याचो रेट येयलो आनी ते ऑटोमॅटीक कॅल्क्युलेट जावन दोनूय गोश्टी जातल्यो। नोंदणी कचेऱ्यांनी ऑनलायन स्टॅम्प पेपर आनी ताचो ऑनलायन पेमेंट करपाची वेवस्थाय चालीक लायतले म्हूण काब्रालान प्रुडंटाक सांगलें। येता ते थोड्या दिसांनी पीपल वील बी एबल टू चूज फ्रँकींग, ऑनलायन पेमेंट ऑफ स्टॅम्प ड्युटी आनी वी वील रिमूव द फ्रँकींग पेपर। आमचो सेंटराची एजन्सी आसा पळय, वी आर डिवायजींग अ ऑनलायन रेव्हेन्यू पेपर म्हणजे डायरेक्टली फ्रँकींग आमचे सब रजिस्टर ऑफिसार करून दितले। सो लोकांक आनी स्टॅम्प पेपर हाडपाची ना गरज ना। पूण वी आर प्रोटेक्टींग द वेंडर्स। बारीक 50 रुपया 20 रुपया वी आर नॉट चेंजींग, ते उरतले चालू। ओन्ली हाय एंड म्हणजे जे वेंडर्स आसतले दे शूड दे वे किपींग बिलो 20,000 पेपर्स। सो जे नॉर्मली 20,000 वयर सेल्डीड जाताली सो ती आतां ऑनलायन आमी करपाक सोदता। लोकांक आनी त्रास ना आतां फ्रँकींग कर, स्टॅम्प पेपर घे, हें घे।
सो तो मुवमेंट चालू आसा. म्हाका दिसता बाय एंड ऑफ दीस मागीर नोटिफाय जातलो. फ्रँकींग म्हणल्यार पयलीं कितें जातालें, सब रजिस्टरान वचून ट्रेजरीन वचून स्टॅम्प पेपर घेताले. मागीर मोदी कायदो काडलो की बँकान पयशे भर आनी ते एकूच हेजेर 1 लाखाचो स्टॅम्प येतालो फ्रँकींग, ताका फ्रँकींग म्हणटाले. आतां ते करपाची गरज ना. आतां म्हजे ऑनलायन भरले, आमी सब रजिस्टर कडेन अपॉयंट घेता तेन्ना फ्रँकींगाचो पेपर येतलो, म्हणजे तो 1 लाख स्टॅम्प ड्युटी भरला तो प्रिंट करून येतलो. 2013तूच जमनीचो खरो मार्केट रेट आनी सरकारान वाडयल्ल्या दरांत 5 ते 10 पटींनी फरक आशिल्लो. आतां तो फरक सरसकट 10 पटींनी वाडला, म्हणजे सादारण 800 ते 900%. सरकारान जमनीचे मिनिमम दर 20% वाडयले म्हूण येणावळीत व्हडलोसो फरक पडपाचो ना. सरकाराचो नवो दर आनी मार्केट रेटींत 8 ते 10 पटींनी फरक उरतलोच. इतल्यार स्टॅम्प ड्युटीचे गळतीचो अदमास येवंक पुरो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. गळावले वाघ हत्याकांडाक राना खातें सरकार जबाबदार म्हूण सत्तरींत वातावरण तापता. रानवटी जनावरांचो शेताभाटांनी धुडगूस, पिकावळ काबार, दुदाच्यो गायी म्हशी पाडकां मारतात. राना खातें सुस्त, लोक फुर्योज. गाय म्हस वागान मारली म्हणटा त्या धनगराच्या पावणे फामिलीच्या कागाळीचेर खात्यान कितें केलें? कितले शेतकार दुदकारांक भरपाय दिल्या ताचे आंकडे दियात म्हूण खात्याक चॅलेंज. खासा रिपोर्ट. अभयारण्यांत रावणाऱ्या लोकांची पयलीं योग्य पद्दतीन सोय करूंक ना. त्या खातीर आमी तशेंच त्या अभयारण्यांत उरल्या आनी आमचे जे पशुपालन जो वेवसाय जो आसा तेचेर आमचें जिवन चल्लेलें आसा ह्या लोकांची. जर एखादो पशु जर खाल्ले जायत, आयज पशूंची किंमत काय चल्ल्या बाजारांत हे सगळे तुमी जाणात. पयले फावटी ह्या वागान ह्या गवळ्याच्यो म्हशी खाल्ल्यो फॉरेस्टाक कळिल्लें आसा, पूण तेजेर एक्शन कांयच घेवंक ना. ह्या एके म्हशीची रेट जवळ जवळ 45 ते 50-60 हजार रुपये पर्यंत आसा आयज बाजारांत. अश्यो म्हशी जर तेज्यो खाल्ल्यो जाल्यार कितपत तो सोंसतालो आनी हे कितपत आमकां तेजे योग्य पद्दतीन हे दिता, नुकसाण भरपाय दिता फॉरेस्टान, कितली दिल्ली आसा हेच्या पयलीं ती दाखोवन दिवपाची. हे फॉरेस्टाची हें जी कितें प्रकरण घडलेलें आसा हें फॉरेस्टाची निश्काळजीपणां आसा. ही निश्काळजीपणां फॉरेस्टाची आसा. आमचें आतां इतली नुकसाण वन्य प्राणी करता. नाल्ला वाटेन नाल्ल दवरिना, केळी दवरिना, गोरवांक त्रास, मनशाक सुद्दां त्रास. दिसता आतां गया रेड्यान परवाच्या दिसा हांगा एका मनशाक उडयलो, नाका तोंडासून रगतां आयलीं. तेजी हें कोण दितालो? वखदां पाण्याची सोय कोण करतालो? गेले फावटी चेडवाक हेतून गुळेले उडयले, थंय तेजी कांय आजून नुकसाण भरपाय दिवंक ना. रानवटी जनावरांचो सत्तरीत उपद्रव नित्याचोच. केन्ना रानदुकर, केन्ना माकड खेती, केन्ना गवे, केन्ना वाघ बिबटे. आतां तरी सरकाराक बुद्द येत काय म्हूण आशा. हे गैरेडे आनी डुकरां हे लोकांक आमच्या विळसातच आमच्या कितलेशेच उडिल्ले, तेन्ना ते तुमी मातशे बंदोबस्त करचो आनी आमकां लोकांक सगळ्या लोकांक त्रास जाता तो कमी जातलो. तर आतां धारकांडा सारक्या गांवांत मेन हायवे रोडाक 4-5 जाणांक गोंयान मारले. हे लोकांक लागून आतां आमी सांगपाक फुडें सरल्या. तशें तांकां सांगताले तशें आतां हेंकांय सांगता आमी. परत ह्या फॉरेस्टवाल्यांनी बरे भाशेन हे कांयतलें काम आहा तेंचें बरे भाशेन आमचें करचें आनी त्या गव्या रेड्यांक किंवा डुकर कोण आसता तांकां तेंची जबाबदारी घेवन तांकां पयस करचें. राना खात्याचो स्टाफ केन्ना फिल्डार दिसना. हजेरी पाटाचेर 25 जाणांच्यो सयो. फिल्डार वावुरतना दिसतात 4-5 बोडका. सगलो बसून कारबार. हे रानात वचना, हे रस्त्यान भोंवपाचें आनी लोकांक त्रास करपाचो. रानात वचोन ते वचोन बाबा तेजे आयज कडवळी सारक्या फॉरेस्टार कोण पावला म्हाज्या वांगडा येवन तेंच्यान दाखोवचें आमकां. लेबर तेंचे आतांचे तेंची लेबर मास्टर लोड जर तेंचो चेक करूं येत जाल्यार तेंच्या मास्टर लोडाचेर 5 जाग्यार 25 लोक लायिल्ले आहा तेंच्यांनी. एक्चुअल लोक आसता कामाक थंय 5. अशी हेंची फॉरेस्टाची आदलेरी चल्ली आनी गरिबांक हे त्रास करता आनी सतायता. आनी आमचो आमदार तर हेजेर लक्ष कशेंच दिना. आमचो आमदार खंय भायर आसा काय गोंयांत आसा कोणाक खबर ना. तेन्ना हो जो त्रास जाता हो त्रास तेंच्यांनी हांगासलो बंद करपाचो ना. सत्तरी जर पेटोवन उरता, जितकी सत्तरी शांत आहा तितकीच सत्तरी आमची उग्र आहा. लोक सत्तरीचे जितके शांत रावन सहन करता तितकेच लोक जर उग्र जायत जाल्यार फॉरेस्टाक हांगासर सळो पळो करून सुट्टले. तेंच्यांनी कायदेशीर आतां बफर झोन जावं अभयारण्य म्हणटा. अभयारण्य तुमी डिक्लेअर करच्या पयलीं लोकांक मेळ्यात सर्वे केल्यात. आयज कडवळी सारको गांव, दरोडे साठरे सारको गांव, बाबा त्या गांवांत वचून त्या लोकां कडेन बसोन तेजेर तुमी विचार विनिमय करून लोकां कडेन डिस्कस करून तेजेर तुमी हें घेतल्यात.
आयज आमचो आमदार म्हणटाना तेन्ना त्या राज्यपालान तेजे सायन मारलेली आहे. राज्यपालान सायन मारली मागीर तेज्या उपरांत तूं मंत्री जावंक ना. आता 4 फावटी मंत्री जाली. तुका तेज्या उपरांत लोकां कडेन संपर्क करून लोकांच्यो सगळ्यांच्यो कश्यो काय ते तेंच्यो विचार विनिमय करून तुका गव्हर्मेंटाक कळोवंक ना. सरकार आयज दोनी कडेन तुमचें आहा. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. 70ल्या शेता भाटकारांक वाघ हत्याकांडाचो धसको. खोतोड्या गवमाळा 2 गवे भोंवतात. तातूंतलो एकलो जखमी आसा म्हूण थळावेच सांगतात. ह्या गव्याक लागून फुडें आनी वाघा भशेन कितें अपकीर्त घडचे आदीं सरकारान राना खात्यान लक्ष घालचें म्हूण थळावे मागतात. गव्यांक धांवडावंक गेल्यार भलतेंच अपकीर्त जावन प्रकरण आंगार येता म्हूण भंय. 70 गोळावलेचे वाघाचे हत्याकांडा उपरांत लोकांनी गव्यांचोय बरोच धसको घेतला. खोतोड्या गोमळ गांवांत दिसा उजोडी भोंवपी हो गवो. लोकवस्तीक तेंकूनच आशिल्ल्या पाटांत हो भोंवता. हालीं 2 गवे खंय ह्या गांवांत दिसतात. तांकां धांवडाकूय भंय. प्रकरण आंगार आयलें जाल्यार हांगा अशेंच गोंये बी येता केन्ना अशें. पूण फाल्यां सकाळीं कितें जातलें अशें एक समज आमच्या लोकांनी कितें प्रॉब्लम केलो ताका गोंयाक बी अशें धांवणोवपाचो हें केलो तर फाल्यां सकाळीं गोवोरमेंट आमचेरूच हें घालतले ताबो घालतले. आतां तशीच गजाली खूब घडत आसा म्हणून गोवोरमेंटान सुद्दां हेजेर मातसो तरी कितें तरी उपाय करचो हेंच आमचें मागणें आहा गोवोरमेंटा कडेन. फाल्यां सकाळीं कितें जालें भुरगीं आसता हें आसता कितें गाडयो येता रातचे ते रस्त्यार सुद्दां येता केन्ना केन्ना अशें प्रॉब्लम जायत आसता. ते खातीर गोवोरमेंटान मातशें कितें फॉरेस्ट गार्डांनी कितें तरी उपाय हाडचो बेगिनान हेंच मागणें आसा फॉरेस्ट गार्डांनी. आनी इतलें सादारण म्हणजे घरा लागीं आसा लागीं येवन मागीर कितें करपाचें तेंच कळना. 2 गांवांतलो एकलो खंय आदींच जखमी. येता म्हणजे काय पयलीं आसले ते सायडीन पूण आयजूच ते असो येयलो हांगासर तो असो. आनी तुमकां हांगा घरा बी लागीं आहा न्हू. आनी तूं कितें म्हणटा तेका दिसना कितें एका दोळ्यान अशें कितें एका दोळ्यान मागीर तारी कडेन गेलो मागीर तारी लागली मागीर फाटी सरा तो. म्हणजे तेका दिसना म्हणटा तूं. सो तुजी आतां कितें मागणी आसा अशी आतां तुमच्या त्या गांवांत तो येयला न्हू भंय दिसता न्हू. तेका काय तरी तेंच्यांनी गोवोरमेंटान धरून व्हरपाचो. आनी कोण येयल्ले बी आतां अशें ना फर्स्ट टायम तूं येयला. तुमच्या गांवांत फॉरेस्ट बी ऑफिसर येता न्हू. हय येता. स्कुला बी वयताना दिसताले अशें कंपनी तारी रस्ते एकूच दिसताले आनी दोन हांवें पयले. केन्नाची ही गजाल हाली. हाली स्कुला वयता तेन्ना. 2 आसा. हय व्हडले आहा काय. व्हडले आसा. हय एकेच्या पांयाक बी कितें जालें कातरो कसो पडलेलो. म्हणजे एक गवरेडो आतां जखमी आहा. हय. सो हांगा तुमी खेळा भुरगे सगळे. हय हांगा खेळटाले आमी. आनी इतक्यान तो हांगा येयलो. हय पळोवन येतलो बेगीत कडेन रावता तो. पळनासलो ना. 70त एके वटेन फाटले एक सप्तक जाले गोळावले जे वाघ मेल्ले त्या वाघांच्या 4 हत्याकांडान सगळ्या गोंयभर खवदळ पडलो आसतना 70तल्या बाकीच्या गांवांनी सुद्दां आजून पासून रानटी जनावरां जी आसात जावं गवे जावं बाकीची रानटी जनावरां जेंचो जो वावर आसा तो आजून चालूच आसा. फाटले एक दिसा पयलीं देरोडे हांगासर एका गायीचेर वाघान हल्लो केलो आनी त्या गायीक मरण आयलें आनी ही घटना ताजी आसतनाच आयज परत एकदा 70तल्या खोतोडे पंचायत क्षेत्रांत गोमळ हो जो गांव आसा त्या गोमळ ह्या गांवांत परत एकदा सारको लोकवस्तीन एक गवरेडो दीस पडटा हांगासर भोंवता आनी हांगासर ही लोकवस्ती जी आसा ही सामकी तेंकोन आसा आनी ह्या लोकवस्ती लागींच तो गवरेडो हांगासर भोंवता आनी हांगासरले जे थळावे सांगता ते प्रमाण त्या गवेरेड्याक एका दोळ्यान जे आसा ते दिसना कारण तो हांगासर जेन्ना येयल्लो तेन्ना लोकांनी तेका लागींच्यान पळयल्लो आसा आनी अशा परिस्थितीन तो जखमी आसतना अशा गवेरेड्याची बेगोबेग वेवस्था करची आनी तेका राना खात्यान हांगासून हालोवचो अशी मागणी हांगासरले थळावे करतात. नाजाल्यार परत जर तो गवेरेड्यान लोकवस्तीन तो लागीं आशिल्ल्या कारणान जर फाल्यां एटॅक केलो किंवा बारीक भुरग्यांचेर हल्लो केलो जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसतलो असो प्रश्न हांगासरले थळावे जे आसात ते विचारतात. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी बीजेपीचो मावळटो प्रदेश अध्यक्ष विनयाचे फुडले विधानसभेक 30 आमदारांचे टार्गेट. पणजे कार्यकर्ता मेळाव्यांत दोगूय उलयले. प्रदेशाध्यक्ष म्हूण देंवतना 30 आमदारांचे टार्गेट गाठपाचो आसूं म्हूण सत्ताविसांचेर घट केले म्हूण विनय उलयला. मुख्यमंत्र्यान मार्चांतले वेंचणुकेंत 2 झेडपीचे टार्गेट दिलां. मेळाव्यांत सदानंद शेट तानावडेन नवो प्रदेश अध्यक्ष म्हूण सुत्रां घेतलीं. रिटायर जातना पक्षाचे 27 आमदार आसा. हांवें
हांवें संघटन मंत्र्याक म्हटलेलें वता वता 30 एक सिक्सर मारूया काय म्हणून आठवडो न्ही वता वता मी रिटायर एज अ प्रेसिडेंट म्हणून. आमकां 2022 विधानसभेच्या निवडणुकेक वचपाचें आसा. आमच्याकडे फक्त 25 म्हयने आसा. आमच्याकडे फक्त 25 म्हयने आसा. एका महिन्याच्या कार्यकाळात आम्ही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकेक वता. येता त्या कदाचित ही जिल्हा पंचायत परत एकदा म्हणजे उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लावपाचें काम हे सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आसा. एका वर्साच्या कार्यकाळात आम्ही म्युन्सिपाल्टीच्या निवडणुकेक वता. परत एकदा ह्या म्युन्सिपाल्टीचे झेंडो लावपाचो काम हे तुमचे सगळ्यांचे आसा आणि ते आम्ही पार पाडपाक जाय. आम्ही अभिमानान सांगता आज आम्ही 27 जण आसा आणि परत एकदा तशें सांगलें आमकां 30 क्रॉस करपाक जाय. आणि जर ते 30 क्रॉस जातले आसात जाल्यार ते फक्त प्रदेशाचो अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री आणि आमदार इतक्यांनीच काम केलें म्हणून जावचें ना. ते काम जे आसा हे प्रत्येक कार्यकर्तो हे म्हजें काम आणि हांव निवडून हाडटलो म्हणून जेन्ना करतले तेन्नाच ते शक्य जातलें. जेडपी वेंचणुकेच्या प्रचारा निमतान बीजेपी CAA जागृती मोहीम गांवागांवांनी व्हरतलो. सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट आमकां सगळ्यांक पत्रकां दितले आनी त्यामुळे ही पत्रकां जी आसात ही पत्रकां आमकां घरान घेवन वचपाक जाय. आनी हे करता आसतना हांव अध्यक्ष ह्या नात्यार हांवें ठरयिल्लें आसा की प्रत्येक तालुक्या भितर ह्या तुमच्या कार्यक्रम त्या मतदारसंघाच्या कार्यक्रमा भितर म्हजो सहभाग आसतलो. हांव स्वता त्या मतदारसंघात विजीट करतलो. हांव तुमच्या बरोबर कांय घरां फिरतलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. तरणाट्यांनी फक्त मायनिंगाचेरूच पातयेवन रावचें न्ही, बाकीचे पर्यायी सोदप गरजेचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो तरणाट्यांक सल्लो. केंद्रांत कर्नाटकांत BJP सरकार आसलें तरी म्हादयचेर तडजोड ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलें. राष्ट्रीय युवा दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांखळे एका संवादांत उलयतालो. 10 वर्सां मेरेन काम केल्ले दृश्टीच्या लायफगार्डांक आस्पावन घेवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला म्हूण ताणें शिनाल दिलां. गोयच्या स्थितीत फाटली 7-8 वर्सां मायनिंगेची परिस्थिती बरी नाही आमकांय खबर आसा. पण एक गजाल हांव मुद्दामून मेन्शन करूंक सोदता. म्हणजे हांव अशें सांगतो ना की तें परवाच्यान सुरू जातलें फाल्यांच्यान सुरू जातलें ना. आमी एक गजाल आतां विचार करपाक जाय कारण म्हाज्या समोर बसलेले सगळे युवक आसा. फाटल्या जवळपास 50 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांत मायनिंग वेवसाय हो चल्लो. फुडलीं कितलीं वर्सां चलतलो हो खबर ना. घडये कदाचित सुप्रीम कोर्टाच्या सहाय्यात आनी आमचे चल्लेले प्रयत्न राज्य आनी केंद्र हातूंतल्यान तो सिस्टमॅटीक रित्या सुरू जातलो. पण आमी पूर्णता मायनिंगेचेर डिपेंडंट रावपाचो विशय हाज्या फुडें खंय तरी सोडून दिवपाक जाय. वेगळ्या वेवसाया कडेन वळप अत्यंत गरजेचें. आमी जाका म्हणटा डायवर्जन ऑफ द बिझनेस हें करप अत्यंत गरजेचें आसा. आमी जेन्ना पीक लेवल आशिल्लें आनी जेन्ना नाशिल्लें आयज पर्यंत परत म्हणजे मायनिंग सुरू जातलें हे आशेंत रावप हें हाज्या फुडें चलचें ना. म्हाका दिसता म्हाज्या समोर आसलेल्या युवकांनी आपलें फ्युचर हे वेगळे कडेन सोदपाक जाय. आज हांव घडये मुख्यमंत्री आसत पण हांव मुख्यमंत्री आसता म्हणून म्हाजो रोल बदलूंक ना. आमी जेन्ना सांगलां की म्हादयचें उदक मात्तूय डायवर्ट करूंक दिवचें ना. कर्नाटकाक BJPचें सरकार आसा. केंद्रात जरी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें कर्नाटकात जरी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें आनी हांगासर हांव भारतीय जनता पार्टीचो मुख्यमंत्री जरी आसलो म्हाका म्हाज्या राज्याचें हित हें पयलें आसा मागीर बाकीच्यो गजाली आसा आनी हें तितकें खरें आसा. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. गांवांनी स्वामी विवेकानंद केंद्रां उबी जावचीं, युवा शक्त उबी जावची, बऱ्यो कार्यावळी जावच्यो सरकार आदार करतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. 12 जानेराक स्वामी विवेकानंदाची जयंती राष्ट्रीय युवा दीस म्हूण मनयतात. विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारीचे गोंयचे शाखेन पणजे कार्यावळ दवरिल्ली. गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींनी स्वामी विवेकानंदांचे जयंती सुवाळे जाले. स्वामी विवेकानंदांचे विचार प्रत्येक गांवांत पावप म्हणजे आमी म्हणटले की गोंयांत 191 पंचायती आसात आनी 14 म्युन्सिपाल्टी आसात. ह्या सगळ्याच्या मदीं अशा पद्दतीचे एक बारीकशे केंद्र सगळ्या पंचायत एरियेन जावप गरज आसा. म्हणजे वर्षांतल्यान एकदा काय जायना आमी सगळे जाण एकत्र येतले आनी पूर्ण म्हणजे एका वर्साच्या निमित्तान युवकाच्या खातीर कितें कार्यक्रम मार्गदर्शन करपा खातीर आनी हे करपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीची मदत ही गोंय सरकारच्या वतीने बी तुमकां करपा खातीर तुमचो हातभार आसतलो. सांखळे सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतूय कार्यावळ जाली. स्वामी विवेकानंदाच्या पुतळ्याचे अनावरण तशेंच ATM वॉटर फॅसिलिटीचे उक्तावण जालें.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या मिळून जायना त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो बरो वापर कसो करप ह्या दृश्टीन तुमच्या हायर सेकंडरीचे सगळे स्टाफ इन्क्लुडिंग ऑल प्रिन्सिपल पासून सगळे स्टाफ एक्सलंट जॉब रियली वंडरफुल. कश्टिकाल्या रेल्वे रोडार रेल्वे उड्डाण पूल बांदतात. पुलाक जोड रस्तो गोंयची PWD बांदतली. आदी रेल्वे उड्डाण पूल तुमीच बांदात म्हणून गोंय सरकाराक रेल्वेन सांगिल्लें. आतां पुलाची तितली जबाबदारी रेल्वेन उखल्ल्या. फेब्रेराच्या दुसऱ्या सप्तकांत पुलाचो बुन्यादी फातर घालतले. वर्स भितर पूल आनी रस्त्याचें काम तडीक लावपाची तयारी उलोवन दाखयतात. सांग्यार काल्या रेल्वेचो उड्डाण पूल जाता तितले बेगीन बांदून दिवचो म्हूण कालेकार मागताले. तांकां रेल्वेक लागून यो वच करपाक त्रास जाता. आशिल्ल्या ओव्हरब्रिजा पोंदा पावसांत उदक भरता. लोकांक उदक देंवसर वरांची वरां थंय रावचें पडटा. आतां उड्डाण पूल जाता म्हूण थळावे खोशी. Now railway authorities has decided to construct the railway overbridge and PWD will construct the approach road. For the approach road, the issue is the land issue. If it is a government land, then government will transfer the land to the railway authorities, PWD, for construction of the approach road. दिसकी आयज सगळे इन्स्पेक्शन जालें म्हणजे रेल्वे बोर्डाचे सगळे हायर ऑफिसर आयले, PWDचे सगळे हायर ऑफिसर, तशें रेव्हन्यू डिपार्टमेंटाचे सगळे हायर ऑफिसर आयले आनी आयज तेंच्यांनी रेल्वेचे लोकेशन फायंड आउट केलें आनी एक म्हणजे लोकेशन फायनलायज करून म्हणजे कशें करपाचें, एप्रोच रोड कोणी करपाचो, कसो करपाचो, ही सगळी शहानिशा तेंच्यांनी आयज ठरयली आनी मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवारी तेंच्यांनी ह्या ओव्हरब्रिजाचें फावंडेशन घालता म्हणून आमकां एश्युअर केलां. फेब्रेरांत उड्डाण पुला खातीर बुन्यादी फातर घालतले. एप्रोच जे रोड आसा ते PWD आमी दोन्ही वाटेन एप्रोच रोड आसा ते PWD कंस्ट्रक्ट करतले. नाल्यार इतली वर्सां ते रेल्वे म्हणटाले आमी ओव्हरब्रिज बांदना, हे ओव्हरब्रिज स्टेट गव्हर्मेंटान बांदपाचे अशें तेंचे प्रपोजल आसताले. Request and this bridge will be started very soon by February and the construction period will be around 1 year. And completion कब तक होगा? Around 1 year, next February तक हो जाना चाहिए. और इसके बाद और इस लाइन में आप और क्या काम? और चांदौर में भी एक ROB हो रहे हैं चांदौर में. और अंडरपास एक डाढ़े, एक आ रहे हैं कमरान और डाढ़े में 2 आ रहे हैं LHS, एक आ रहे हैं जहाँ शांतुजी दरेल का पास आ रहे हैं. सब सॅंक्शन आहे, उसको काम सुरू होने वाला. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. कोकणांतलो महाचॅनल सिंधुदुर्ग लायव्हाचो दुसरो आय कॅम्प सावंतवाडी दबाज्यान जालो. उक्तावणाक आदलो राज्यमंत्री आनी सद्याचो आमदार दीपक केसरकार, आदलो राज्यमंत्री प्रवीण भोसले आशिल्लो. सावंतवाडी नगरपालिकेचे जोड पालवान जिमखाना ग्राउंडार आय कॅम्प दवरिल्लो. बरोबर डायबेटीज आनी ब्लड प्रेशर तपासणी जाली. 800 लोकांक तपासले. 135 कॅटरेक्ट मेळ्ळे. 600 वयर विस्त उणे आशिल्ल्यांक वखलां दिलीं. हायटेक लेन्सेस ही जी कंपनी आहे त्याचे जे MD आहे गुप्ता हे सुद्धा अंबर तिंबळे यांचे मित्र आहेत. त्यांनी सुद्धा मोठी स्पॉन्सरशिप ही चष्म्याच्या रूपाने या संपूर्ण उपक्रमाला दिलेली आहे. परंतु तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की ही जी हायटेक ग्रुप आहे यांचा कारखाना हा लवकरच बांधायला सुरू होतो आणि जवळजवळ 500 मुलांना हे त्यांच्या माध्यमातून नोकऱ्या मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये 200 ते 250 मुलांना आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आणि 200-250 मुलींना नोकऱ्या या हायटेक लेन्सेसच्या माध्यमातून बांधायला सुरू होत आहेत. सर्वसामान्यांसाठी ह्या जिल्ह्यामध्ये काय होतं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग लाईव्हने हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. अधिक चांगले उपक्रम त्यांच्या माध्यमातून होत राहावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. जसे हे आय कॅम्प्स आहे तसेच जनरल कॅम्प हे इथल्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडमधून या वर्षामध्ये 8ही तालुक्यामध्ये होणार आहे. त्याचा सुद्धा लाभ आपण सर्वांनी घ्यावा. उत्कृष्ट हेल्दी, उत्कृष्ट आरोग्यदायी असा हा जिल्हा ठरावा आणि जसं विजन हॉस्पिटल डॉक्टर साहेबांनी म्हापशाला उभारलेलं आहे तसंच मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुद्धा सावंतवाडीला लवकरच चालू होईल. त्या माध्यमातून सुद्धा तुम्हाला चांगल्या आरोग्य सेवा मिळतील अशी अपेक्षा करतो.
पणजे शूट आउट विथ FC गोवा प्लेयर कार्यावळ जाली. कार्यावळीत FC गोवाचो स्टार स्ट्रायकर फेरान कोरोमिनास, कॅप्टन मंदाराव देसाय आनी गोलकीपर मोहम्मद नवाजान फॅन्सांच्या प्रस्नाक जापो दिल्यो. फॅन्सां खातीर शूट आउट गेम दवरिल्ली. नवाजान गोलकीपिंग केलें. गोल मारिल्ल्यांक इनामाय दिलीं. Chances Ritesh, eyes on the goal. Too easy for Namaz, too easy for Namaz. One more. And you score. Well done, Ritesh. Congratulations. Oh, two more. Go. All right, just about. You have two more chances, Pooja. Make some noise. We've got... Come on, Noah. We've got an awesome girl who's trying to beat Namaz. Let's see if she can get this couple pass. And Koro's assisting. And it's all right. She's through. And he misses again. One more chance. Come on, round of applause for Rajan. It was a nice try. De India me gusta nada, pero si es de Goa, ahí el pescado ese comercio de la propuesta. I choose Anjuna, I love Anjuna Beach. He likes the Anjuna Beach. Because all the players, all the senior players and all my teammates they have been all the things on and off the pitch, so it's not that difficult for me. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.